Isso. Isso.
भाग्यवंत आंतोनीक मागणी. भाग्यवंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्म दुता, खूर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ, बोर म्हजें मोन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगान आनी देवाचें उतर सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजे दोळडीर आनी उपोद्रे, हुस्के आनी कोंती, भिरांत आनी आकांत. तुजे वेंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. ओचोऱ्याच्या भाग्यवंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय पूण सदांच पावूंक तूं राजी. तर तुजे पदवेदार मोजोतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, तोंडाय आनी शांताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय आनी खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतराखाल चलूंक. आमच्या पाप सायबाक, बिस्म सायबाक आनी सगल्या बिस्माक आनी देव मुणयारांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवळी ते जावं आनी ताच्या हातान घाल्ल्या हिंडांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांकां मोजूत कर. सुरवातेक आमी गायन करुया A35 पेज 19. तुजे सोर्शी आयल्या दोन्या मोसो तुजी मागूंक आमकां आयतो तूं साप सोमेस्तांची दोहेन बागोय गरज आमची आयतो तूं साप सोमेस्तांची दोहेन बागोय गरज आमची. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सोवेही आसूं. तुमचे सोवेही आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, शेगुणाय पवित्र आत्म्याचे फळ ह्या विशयाचेर आयज नियाळ करता. देवान आमकां जायत्या शेगुणांनी जायत्या गुणांनी बोल्ल्यात आनी तांतलो एक गूण शेगुणाय. शेगुणाय म्हणल्यार आमचे भायलें तशेंच भितरलें आमचे आवडे देवाक उगडून घेवंक हातयार, हाका आमी मोडस्ती म्हणटात. भाग्यवंत आंतोनीचें जिवीत असलेंच आसलें. दुसऱ्या सवें शेगुणाय दाखयली आनी एक व्हड भाग्यवंत जावंक पावलो. आनी आयज पासून ताचे लागीं मागतल्यांक तो केन्नाच ना म्हणना. पूण देवाक मुखार खालती जावन आमचे खातीर विनोती करता.
तर आमी ताची मोजत मागून आमकां असली शेगुणाय फावो जावं ह्या मिसांत मागतना आयच्या त्रेसेन भेटयला पॅट्रीक आनी मारिया फर्नांडीस देवाचो शुभम आशिर्वाद तांचेर मागुया. इश्टानो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka putko, somiaka putko, kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, ह्या वेळार आमी आमची देसावां देवा मुखार घालुया. किरीत भाशेन आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. आमच्या शेजाऱ्यां पासत इश्टां मित्रां पासत जीं कोण बरीं नात हॉस्पिटलांनी घरांत कोश्टोतात तांचो उगडास करुया. बागेवन तांदोनीचे विणवणेन सगल्यांक पेकोवणी मेळूंक आनी आमच्या घरांत शेगुणाय जिवंक आमकां कृपा मेळूंक आमकां आदार मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो हो गवंडी तुज्या शेडयांक उतरान चोरूंक आनी देखीन चलूंक बागेवन तांदोनीक पवित्र सोबेक तुवें दिलोय. ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळून आनी देखीन दाखयल्ली तुवें सर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, हो विस्वास आमकां क्रिस्ता उदेशी देवा मुखार आसा. आमचेच वस्तुंकीन आमी कितेंय केलां म्हूण सांगूंक आमी शकना, पूण आमची शक्ती देवा कोट सरून येता. ताणेंच आमकां नव्या कोराराचे फावो तसले सेवक केल्यात. हो कोरार म्हणल्यार अक्षरांनी बरयलोले कायदे नेमांचो न्हय, पूण आत्म्याचो. कित्याक अक्षरांनी बरयलोले नेम कायदे मरण हाडटात, पूण आत्मो जिवीत दिता. फातरींचेर अक्षरांनी कातयलोली मरणाची सेवा इतली मोयमेवून जावंक पावली की इस्रायलाचे पूत आनी धुवो मोइसेसाच्या मुखामोळार नदर मारूंक
शकनासली, कित्याक जोरी ताचो पोरजूल पालोवचो आसलो तरी ताचे मुखामोल सगळेच रोसरोसताले. तर आत्म्याची सेवा कितली अदीक मोहिमेवून जावंक फावना. खरेंच खास्त हाडटा ती सेवा मोहिमेवून जाली, तर प्रमाणीकपण दिता ती सेवा कितली अदीक मोहिमेवून जावंक फावना. हे विशीं आमच्यान म्हणूं येता की आतांचे उत्तम मोहिमेक सोड केल्यार आदली मोहिमा कांयच न्हय आसली. नपयत जावचें आसलें तें मोहिमेन फांकलें जाल्यार तोखता तें कितले अदीक मोहिमेन फांकूंक फावना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पायासोना मुखार शास्तांगी पडून नमस्कार करात. खरेंच तो पोवीत. जबाब सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. ताच्या याज्ञिका मदें मोइसेस आनी एरन आसले. ताचें नांव घेतोल्या मदें सॅम्युएल आसलो. ते ताका उलो मारीत आनी तो तांकां जाप दी. जबाब सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. कुपाच्या खांब्यांसून तो तांचे कडेन उलयतालो. ते ताच्यो आज्ञा पाळटाले आनी ताची समोर सांबाळटाले. जबाब सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा, तूं तांकां जाप दितालोय आनी जोरी तांच्या गुन्यांवांक खास लायतालो तरी देवा तूं तांकां बक्षितालो. जबाब सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पवित पर्वता मुखार शाश्टांगी पडून नमस्कार करात, कित्याक सर्वेस्पोर आमचो देव. जबाब सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोराक सोय सोय. तुजे मार्ग म्हाका दाखय सर्वेस्पोरा. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. सर्वेस्पोराक सोय. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, समूर्त वो प्रवेदाची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी सोजमू नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शाती पावोवंक. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यान घडोवंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय समूर्ती वेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जोर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यान सगल्या भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो
सांबाळटीत आनी एरांक शिकोयत ताका सुर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, पवित्र आत्म्याच्या फळांचेर आमी नियाळ करीत आयल्यात आनी आयज हे त्रेजेन आमकां आनी एक संदी दिता शेगुणाय पवित्र आत्म्याच्या फळाचेर नियाळ करूंक. शेगुणाय इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटले मॉडस्टी, वो कोंकणीन ताका आनीकूय दुसरीं उतरां आसात. नम्रताय जावं तें मुर्यादपण. आनी हीं जेन्ना उतरां आमच्या कानार पडटात तेन्ना रोखडेंच आमकां न्हेसपाचें, रोवपाचें, कपड्याचो उगडास येता. तितल्याचेरूच ताचो अर्थ दवरलेलो आसा काय? एका गांवांत खंय गोणगोणान तयारी चलताली गांवच्या फेस्ताची. लोकांगेर सोरपातेल सान्नां शिजतालें, आरमुसांव लायतालीं, नवे कपड्याची तयारी करतालीं, होजनेकार होजने भरताले. आनी इतलें सुकोट जाता तें पळोवन एका ल्हान सुपुल्या भुरग्यान आपल्या आवयक विचार केलो, आवो, ही तयारी फेस्ताची इतली कित्याक? आनी ताच्या आवयन खंय सांगलें, पुता म्हज्या, फेस्ताक देव आमगेर येता आनी त्याच पासत आमी मिसात वेता ताका हाडूंक. आनी हो भुरगो खुशाल जालो. फेस्ताच्या दिसा नवे कपडे घाले आनी मिसाक वेताना ताणें पळयलें जायतीं लोक जानोत न्हेसोन आयल्यान तीं. ताका गमलें, वय खऱ्यांनीच सगलीं देवाक घरा व्हरूंक आयल्यान. मिसान इगोर्जीन तो भितर गेलो, सगलीं बसलीं आनी मिसाचे सुरवातेकूच एक दुर्बळ तरणाटें चेडूं खंय इगोर्जीच्या उंबऱ्यार आयलें. हें तरणाटें चेडूं सादें न्हेसोन आसलें, दुर्बळ. आपलो एक कॉटन विस्तीद घातलेलो, घोड्याक सादें बेतीन, पांयांक वाणो पूण निवळ आनी केंस तेल घालून बरें सादेपणान बांदलेले. आनी हाच्या ह्या भुरग्याच्या मनान विचार आयलो, हांव तर कुशाल देवाक व्हरूंक इतलें सोगोट जानोत न्हेसोन आयलां, जाल्यार हें चेडूं कुशाल ना काय? मीस सुरू जालें, तशेंच मीस सोंपलें. पूण हो भुरगो निराशी जालो. कित्याक? देवाक घरा व्हरूंक जाय तो ताणें देवाकूच पळोवंक ना. पूण हें चेडूं मीस सोंपल्या उपरांत घरा वेताना अमुरकोच हांसो आनी कुशालकाय घेवन गेलें तें ताणें पळयलें. आनी आपले आवयक विचारलें परत एकदां, आवो, आमी देवाक व्हरूंक आयलीं, पूण हांव देवाकूच मेळूंक ना. म्हाका जेरूल दिसता ते चेडवान वेला आसतलो. कित्याक? तें जानोत न्हेसोन येवंक ना पूण कुशाल जावन गेलें. आनी ताच्या आवयन खंय ताका हो सादो जबाब दिलो, पुता म्हज्या, मीस सुरू जालां ते मेरेन तावन सोंपो पर्यान तें चेडूं हात जोडून आसलें. देव ताचे सोरशीं आयिल्लो, ताणें देवाक हातींत दवरलो, पूण तूं हात जोडूंक ना. देव आयिल्लो तुजे ताय, पूण तुवें ताका हातींतलो सोडून दिलो. तेन्ना हे भुरग्याक कळ्ळें, आपली चूक ताणें वळखून घेतली. मिसाक बेसांव करून रावंक जाय, हात जोडून रावंक जाय तें ताका तो शिकलो. आनी न्हूच देवाक मेळून घेतलो जाल्यार भायले गुण पूण भितरली वस्तू किरीत गरजेच्यो. आनी हेंच आमकां शेगुणाय शिकयता. शेगुणाय न्हूच फकत भायली पूण भितरले आमचे आवंडे, भितरलोय आमचो स्वभाव हाचेर दवरलेलो आसा. आनी हेंच आमी आयज सोजमूंक प्रयत्न करतले. इगोजेची दोतोर आमकां 2 मार्ग दिता किरीत भाशेन शेगुणाय जाणा जावं. पयलो मार्ग भायले वाटेन जर तर लक्ष ओडटा जाल्यार दुसरो मार्ग भितरले वाटेन लक्ष ओडटा. आतां पयले सुवातेर शेगुणाय आमकां जाता एक बुन्याद भितरले वाटेन लक्ष ओडूंक. बुन्याद जाता आमचे भितर ल्हानविकाय जिवंक. मनशाक देवान जायती तांक दिल्ली आसा, जायते गूण दिल्ले आसा आनी ह्याकाच लागून मनीस जायते करूंक पावता, आपणाकूच मान जोडूंक पावता. पूण हें जाता तेन्ना मनीस एके भाशेन ताळणेंत पडटा. हें सोगोट जालां तें म्हजेच चुस्तोंगी, म्हाकाच लागून जालां. ही ताळणी किरीत भाशेन गोरवाची. आनी तेन्ना शेगुणाय जाता बुन्याद आमच्या जिवितान ल्हानविकाय जिवंक.
आमचेच आवडे, आमचीच तांग, आमचेच गोर्व ताब्यान दवरूंक. कित्याक जें हांवें म्हज्या जिवितान जोडून घेतलां, खोमयलां, तें न्हूच म्हाका लागून, म्हजेच वस्तूंक लागून न्हय, पूण तें देवाच्याच आदरान. ही शेगुणाय जी आमकां भितरले वाटेन लक्ष मारूंक उलो करता. आनी हेंच आमी पयल्या वाचपाक पळयता. भाग्योन पावलूच्या जिवितान ही शेगुणाय आमकां दिसती पडटा. कोरीतकारांक ही दुसरी चीट बरोवन ताचो एकूच हेतू आसलो, सांगूंक तांकां पळयात आमी परगडटात तो आमकां न्हय, पूण जेजूक आमी परगडटात. आनी होच तो जेजू हे परगडणेचो वावर, हे मिसांव आमकां फुडें व्हरूंक आदार दिता. न्हयच आमचे वस्तुंगी हें कांय ना, पूण देवाचेच वस्तुंगी, ताचेच आदारान हें आमी मुखार व्हरता. शेगुणाय, मॉडस्टी भाग्योन पावलूच्या जिवितान आपणाकूच खाला दवरून देवाचे शोकतेक, देवाच्या आदाराक वाखाणटा. जायते पावटी मनशाक ही ताळणी येता आपलेच होजने फोडूंक. जावं ते हे परिस्थितीन लेगून जायतीं जाण कोवीड पिडेक आदार दितात. घोडी ताळणी येवपाक शकता फुडाराक म्हणून पळयात, ती बरी नासली, म्हाका लागून साल्वार जाल्यान, पळयात म्हाका लागून तांच्या घरान बरें जालें. म्हाका ही ताळणी पयस करूंक जाय. आनी ताळणेचे ताबो दवरूंक जाता फकत जेन्ना आमी शेगुणाय आमच्या जिवितान जियेतात तेन्ना. दुसरो मार्ग, भायले वाटेन आमचें लक्ष हाडटा. शेगुणाय जाता एक मार्गदर्शन दितलें हातयार. किरीत भाशेन पवित्रतायेन जिवंक. आनी कशे भाशेन 3 ऑप्स आसात, वागप, न्हेसप आनी उलोवप. हांचेर ताबो दवरूंक, माणसुगेन तें करूंक शेगुणाय आमकां आदार दिता. आनी जेन्ना आमी हें करतात, माणसुगेन उलोवप, माणसुगेन न्हेसप, माणसुगेन वागप, तेन्ना आमी दाखयतात कितें म्हाका आनी हांव दुसऱ्याक कशे भाशेन पळयता तो. हांव दुसऱ्याक मानान लेखता जाल्यार, हांव दुसऱ्याक आदार दिता जाल्यार, पवित्रपणाची वाट चलोवंक, दुसऱ्याक हांव ताळणेन घालता जाल्यार. आनी ह्याच पासत शेगुणाय जाता हातयार पवित्रतायेन चलोवंक. हे 3 जावं तें आमचे वागणुकेंतल्यान बरी वागणूक. शेगुणायेचो मनीस बरी वागणूक आपणायतलो, दुसऱ्या लागीं बरे भाशेन वागतलो, न्हयच रागार जावन, फारफूर जावन, बरे भाशेन आनी आपलो इम्पॅक्ट तांच्या जिवितान करतलो. न्हेसप एक संस्कृतीचेर दवरलेलें आसा. आनी वेळा प्रमाणे न्हेसप आमचें मुदार जालां. तें चेडूं सादें न्हेसून आयलें, पूण माणसुगेचें न्हय, व्हडलें ब्रँडेड न्हय. देवाक जाय आमचें भायलें तशेंच भितरलें आमचे आवडे, आमचो स्वभाव बरो आसलेलो. आदीं आस्तीक आसलो मनीस जायते न्हेसतालो आनी दुर्बळ बाळ्या थोडो कपडो आपले कुडीर घालतालो. पूण आयज सगळें उरफाटें जालां. आमच्यान धर्मीक रितींनी खेडोंक वेता तो रोप घालूंक जायना, खेडा मैदानार आमी पाटयेक घालता तें घालूंक जायना. एक सुवातेर एक भाशेचें न्हेसप आसता. आनी हे न्हेसना उदेशी आमी माणसुगेच्या न्हेसना उदेशी आमी आमकांच घडोवन दवरतात. आनी तेच भाशेन आमचें उलोवप हाचेर आमी लक्ष घालतले. कित्याक सिराकाचें पुस्तक 19 29 वर्स आमकां सांगता, मनशाक जरी तर तूं कोट्टलो तो कसलो तो, ताची वागणूक पडे, न्हेसप पडे, हांसप पडे, चलप पडे. आनी हाचे उदेशी मनीस आपल्याकूच आपूण कसलो तो दाखयता. उलोवप केरीत गरजेचें, उलोवपांत शेगुणाय आसप केरीत गरजेची. आनी हेंच आमी जेजूच्याय मुणयारपणांत आमी पळयलां. आयचें शिव वर्तमान जाता आनेक उदार जेजूचे उलोवपांत ती शेगुणाय आसली ती दाखयता. जेजूचेर जायतीं गाराणां आयलीं. जेजू मोजेसाची समूर्त म्हणूंक सोदता, कायदे म्हणूंक सोदता, आपलेच कायदे हाडटा. आनी कोणूय जाल्लो जाल्यार रागा बरीत जावचो आसलो.
तापचो आसलो, हांव देव म्हजे लागीं जाता तुमी म्हजेर घराणी घालतात ना, पूण माणसुगेन शेगुणायेन आपलें उलोवप करता. आपल्या शिसांक सांगतना सगल्यांक तो सांगता जाणी आपणाचेर गाळांनी घातलेलीं ती. हांव तें मोडूंक येवंक ना, पूण तें संपूर्ण करूंक आयला. जावं ते आपले वागणुकेंतल्यान आपल्या उलोवपांतल्यान जेजून शेगुणाय दाखयली. होच जेजू आमकांय उलो मारता, उलोवपांतल्यान आमची शेगुणाय दाखोवंक. बागयोन आंतोनीनूय आपल्या जिवितांत शेगुणाय तो जियेलो, आपल्या उलोवपांतल्यान तो शेगुणाय दाखयली. तो जेन्ना फ्रांसिस्कन हे इगोर्जेंत आसलो थंयसर तो आदार दितालो. नोवीस जे भुरगे तरणाटे पाद्री जावंक सोदतात तांकां तो शिकयतालो. आनी ताचे लागीं एक पुस्तक आसलें, स्तोत्रांचें पुस्तक आसलें. आनी हें पुस्तक केरीत ताच्या आवडीचें, केरीत ताका तो म्हत्व दितालो. कित्याक ताचेर ताणें आपले नियाळ केल्ले ते बरयले. आनी आदीं प्रिंटींग प्रेस आसोना, सगळे हातीन बरयताले. आनी हो मोलाचो आसलो हें पुस्तक ताका. पूण एक दीस एक नोवीस, एक तरणाटो जो आपली आकारणी करतालो ताका बेजार येता ते मोठांत रावंक. आनी तो धांवून वेता बागयोन आंतोनीचोय तें पुस्तक घेवन. आनी बागयोन हातून खूब निराशी जाता, दुख्खी जाता. आनी त्याच वेळार देवा लागीं मागूंक सुरू करता आपली वस्त जी सांडल्या ती परत हाड म्हणून. आनीक न्हूय त्या नोविसाचेर फॉर्मोळ मारूंक, पूण देवा लागीं मागता ताचें मन बदलूंक. देवा तूं ताका काकलूट दाखय म्हणून मागता. उतरांतल्यान मोवाळाय दाखयता. आनी तेच घडयेर ह्या नोविसाक खंय पूल पार करतना ताका एक वरिश्ट भिरांकूळ रुपाचो कोण एक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा परत वच. आनी तो भियोन पोत्तो त्या मोठांत येता आनी बागयोन आंतोनीक तें पुस्तक दिता. आनी त्याच पासत आमी आयज ताका सांडलोल्यो वस्तू परत मेळोवंक ताचे लागीं आमी विनंती करतात. बागयोन आंतोनीक जातालें त्या नोविसाचेर फॉर्मोळ मारूंक, कोर उतरांनी उलोवंक, पूण ना, देवा लागीं तो मागता ताचेर तूं काकलूट दाखय, ताचें मन तूं बदल. जायते फावटी आमच्या जिवितांत जेन्ना असली गोत घडटा तेन्ना, जावं आमची कसलीय वस्त सांडटा तेन्ना आमचे लागीं पुरावे आसनात, पूण रोखडेंच आमचें मन जाता कोणेंय तें चल्लां ताचें पाड जावं, ताचें पोट फुगो. आनी अशें आदींकूय त्या आजमेन घालताले तातूंत खंय उंडे दवरताले फुगोंक म्हणून. कोणें चल्लां ताचें पोट फुगो, वायट जावं. उतरांतल्यान शेगुणाय दिसती पडोन. आयज लेगून आमचें जें कितें सांडटा, हे फावटी ताळणी येता, वय कोणें व्हेलां ताका वायट जावं उलोवंक, पूण ना, बागयोन आंतोनीची देख घेवया. ताणें वस्त सांडलोली मागली, पूण ताचें सांगता जाणी कोणें व्हेल्या ताका काकलूट मागली. मागण्यान तशें आमच्या साद्या जिवितांत उतरांतल्यान उलोवपांतल्यान शेगुणाय दाखोवंक त्याच बागयोंताची आनी जेजूची जो हे आल्ताराचेर येतलो आमकां शेगुणायेची वाट दाखयल्या ताचे लागीं आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपणाक देवान दिल्ले शेगूण आपल्या मुन्यारपणाचे आकारणेन बरे तरून फुलोवन हाडल्यार तर तांणी आपल्या हातांत घेतलेले पोरजे सवे शेगुणाय दाखोवंक आनी पोरजेक पवित्रपणाच्या मार्गार हाडून ते वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या रास कारबारांनी देवान दिल्ली शेगुणाय ओळखून घेवन ते आपणाकूच दवरिना जावं, पूण पोरचेच्या बरेपणा खातीर वेव्हारांत घालूंक तांकां आयतें मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमी क्रिस्ती भावार्थी ह्या संवसारांत जियेतना पेल्या सोवे शेगुणाय दाखोवन दुसऱ्यांक सोर्गीचे पावडे सोडूंक आदाराची जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. ह्या मिसान खेरीत भाशेन पॅट्रीक आनी मारिया फर्नांडीस तशेंच आयच्या दिसा दुसऱ्या 3 मिसान इंतेसांवां घातल्यान लोना पेरेरा, लुईस दा सिल्वा, आल्बर्ट आनी झेलिता आरावचो आनी तांचे कुटुंब देवान तांचेर शेगुणायची नदर घालूंक आनी आशिर्वादान भरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. दयाळ बापा खालतीकायन आमी तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन कोरया C32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे ह्या सोऱ्या हुंड्याचे ही भेट तुका मानता तोशी कर हे भेटेन घालता सुख दूख आमचे यादनीक पवित्र उतरां म्हणटलो बदलून सार ह्या सोऱ्या हुंड्याचो आमचे देणे करून पावतलो क्रिस्ताचे कुरगोत त्रास आमचो. म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या बागिवंताच्या उगडासाक हो योद्न समोरपून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवड्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासनाचे सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया उयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोरगाडी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो हो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो आंतून तुज्या भक्ताच्या मना ही परब समोरमू तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देव दुता
आणि भोगता सांगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarato, sorves potum, povit, 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 dolbarato, sorves potum, sorgani sonsar bolea, tuja voi bovan, ut sorgi, tu caso sorves porace navieta, yeta ta caso. Sorgi, tu caso बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें येयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीत करोराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा कुरात. Vartaco good purgotuia. Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù novia nietolo. Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù novia nietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीश आमच्या बागयून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेलण्या सोमेस्तां तुजें पोरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची कोण मीस भेटयतल्यांची, जी कोण पिडेंत आसात, हॉस्पिटलांनी घरांत कोश्टतात, जी आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोर उमतात, सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मूय मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियाच जेजू वरवीं, तियाच जेजू सांगाता, तियाच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया.
आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या तुमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरभाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुवेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुम्या शांती सदां खाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत सौदा हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया सोर पदवीधा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भाग्यवंत तांदुळीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूं आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन
दुनियाच्या ह्या दोनविरार भोवतीपणा संसार बोतेस लोक ताका कोतात नोमा आयच्या दिसा सोडून घेतलो संतोषान सगळ्यान व्हरतो मान भागिवंचो तूं नेमर्याद आसलोलो चूक नासलेलें जिमान चुकेन जियेलो ताचे कुडीन फून कोफेराक दिवपाचो श्रेष्ठ आत्मो ताचो ताच्या उचपुण्यान साबार पाडपोचेच्यो कुडी बोली केंद्रेता तुय पडलेल्यो पिडा रोगाच्या सोतेखाल आसलेल्यो नव्यान दोडसाल्यो ही सोबा हांगासून कोता गायोना ताच्या मानांक सोयताक चेताणें सोडलां ताच्या बागी वोंत मागण्यांत मेळूंक आमकां दी थांबोन आसतना सालामती पदवी आनी मान मेळचो स्वर्गार आसा ताका सोत्रेर बसलोलो पोरसोलान आको संसार चलयता तो तेग जाणूय एकलो आमेन. Bagiondanun आमचे बसोद विनोदी कोर Jesu Christan बसया ते आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्वरा सासनाच्या देवा तुवें पादुआच्या बागियोंदांतुनी कोऱ्या बावार्थाचो उशाक प्रसंगदार आनी गोरजिया कांताक आसल्याचो तिरासरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकूंक आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजूत आमकां मेळूं आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना भाग्योंत आंतोनीचे विणवणेन त्रिएक देवाचो ह्या वेळार आमी आशिर्वाद घेवया. शेवटाक आमी गीत घेवया U25 पेज 243.